Hello and welcome to Prudent Media News. First, we take a look at the headlines. Earthquake at Satara shakes Goa. Tremors felt all over the state. People vacate buildings at Margao. Gujrat too feels tremors. Parikar government scraps Donapaula Margao Sea Link project. Government to start ferry capable of carrying vehicles. Dominic Gaonkar joins the BJP. Parikar says Panchayat election will be fought under the leadership of Dominic in Kurtori. It's all over for defending champion Salgaonkar Sports Club. Fall 10 points behind leaders Dempo Sports Club after 1-all draw with McDowell's Mohun Bagan in I-League. And Babu Asgaonkar-led Sports Ministry failed to use full sports budget, says newly appointed Sports Minister Ramesh Tavarkar. Infrastructure development is Tavarkar's prime focus. Will try to make Goa a model sports state, says Tavarkar. And now the news in detail. Goa felt mild tremors of the earthquake that shook Satara on Saturday. The tremors were felt for more than 10 seconds. People from a couple of buildings in Borda, Margao vacated the premises after feeling the tremors. Gujrat also faced mild tremors on Saturday. आम्ही सोफार बशिल्ले सगळे सोफा हलपा लागले आमकां कळ्ळें कितें तरी जाला म्हण अर्थक्वेक कित्याक इंडोनेशिया बी सगळें जाल्लें न्ही हांगा मातशें कितें जाला म्हणून ताका लागून सगळे आमी बिल्डिंगा लोकांक सगळ्याक भायर हाडले आनी सगळे भायर रावले पण बिल्डिंगाक कांय जावना तर आतां आमी भायरच आसा 11 सारकें कितले वेळ चल्लें एक 4 सेकंड अशी कितें मातशें हाल्लें सोफार बशिल्ले कडेन एक 2 फावटी म्हाका सारकें हालिल्ल्या भशेन सारकें भास जालो कितें म्हणून आमी मागीर सगळे पयलीं भायर आयले आनी मागीर सगळ्या बिल्डिंगेंतले सगळ्यांक मागीर भायर काडले सगळे कितें सद्या आमी हांगाच आसा भायरूच आसा हय अरावंड 11:10 सुमार जालें 11:10-11:05 सुमार जालें आनी सगळे लोक भायर येवन सगळे लोक भिले आनी भिवन हांव मागीर इमिजिएटली फोन केलो कोण आमगेलो मॅनेजमेंट कमिटी ताका फोन केलो आनी आजून पासून ती आयले ना कोण आयले ना आयज अबावट 10:30 समथींग भुकंपाचो झटको येयलो सो हांव बॅडार असो न्हिदिल्लो थंय पळयत जाल्यार बॅड हाडपाक लागले सो बॅड हालपाक लागले म्हणून हांवें कोणाक म्हाजी भयणीक आपयली भयणीक आपोवन पळयत जाल्यार थंय बॅड हालपाक लागले सो म्हणून आमी एक्झॅक्ट फायंड आवट करपा खातीर एक टेबलार एक आयटम दवरलो खरेंच जाला काय म्हणून पळोवपाक सो पयल्यार तोय हालपाक लागलो सो म्हणून एक बरें हाल्ला कितले टायम सुमार जालें एक अबावट 10:30 कितें तरी जाला तो पूण कितले मिनटां हाल्ले एक अबावट एक 10 सेकंड हाल्ले Our reporters Samir Bhatt and Savio Dias. Government has declared the proposed Sea Link project from Donapaula to Vasco by the previous government as economically non-viable. The government will try to start a good ferry service which could also accommodate vehicles. The consultant for the Sea Link will be asked to come up with a solution to this proposal instead of the Sea Link. Parikar says the proposed Sea Link project by the Congress government is economically not viable. It was proposed to be built at a cost of 1,500 crore rupees. Bombay Sea Link करप हे इकॉनॉमिकली वायबल किंवा एटलीस्ट गरज आहा तूं गाडी वचून पयशे दिवपाचो हांगा वचून दिसाक 500,000 गाडी वता 100,000 गाडी 1,500 कोटीचो खर्च करप हे बरोबर पेक्षा जुवारी मातसो गरजेची बऱ्या क्वॉलिटीची फेरी सर्विसांनी ओपन करता दोन यू टू ट्रॅवल इन शॉर्ट टायम हाफ एन अवर 15 मिनिट्स गाडी सगळं जमताले करता हे लायक कन्सेप्च्युअली थिंकींग करूं ना
सो दॅट सिलिंगाचो कन्सल्टंट आहा पळय ताका तेच पॉयंट सांगता हो पॉयंट म्हाका जाता. Our reporter Jason Suarez with video journalist Prajot Pednekar. Dominic Gaonkar, who contested as an independent candidate from Kurtori in the just concluded election, has joined the BJP. He was inducted in the party by CM Manohar Parrikar. Parrikar said that the party will fight the forthcoming Panchayat election in Kurtori under his leadership. CM Manohar Parrikar inducted Dominic Gaonkar in the party fold. Gaonkar had contested the just concluded assembly election from Kurtari. आमचे स्वप्न आसलें सदां हांव इलेक्ट जाल्यार हांव BJPन वयतलो. एक दोन दीस इलेक्शन जालो उपरांत कावंटींग जावचे पयलें म्हाका रिपोर्टरांनी मिडियान विचारलें तूं इलेक्ट जाल्यार तूं खंयचे पार्टीन वयतलो. रिजल्ट डिक्लेअर जावचे पयलीं हांवें सांगलोलें हांव BJP वयतलो आनी दुसरी पार्टी वयची ना. आनी तेच बरोबर तेणें म्हाका विचारलोलें तूं BJP CM जाल्यार कोणाक CM सपोर्ट करतलो. तेन्ना हांवें सांगलोलें बाब परिकाराक हांव सपोर्ट करतलो कित्याक तेजें एडमिनिस्ट्रेशन बरें आनी तो बरो मनीस म्हूण. भारतीय जनता पक्ष आतां हो केवळ एका विशिश्ट भागांतलो पक्ष न उरता खऱ्या अर्थान गोंयचें सगळ्या दृश्टीन भौगोलीक सामाजीक आनी वयाच्या पॅरामिटरार सुद्दां म्हणजे जाणट्या पासून नेणट्या पर्यंत सगळ्यांचो पक्ष जावपाक लागला आनी ताजें म्हाका आनंद आसा अभिमान आसा आनी ताजें हांव मोठ्या हातून स्वागत करता आनी थंयच्या लोकांक हें करता की येणाऱ्या पंचायतीक गेल्या खेपाचें चुकलें तें आमकां पंचायतीन मेळोवन दिया. डॉमिनिक गांवच्या लिडरशिपी सकयल ते आमी पंचायती लडयतले. Our reporter Jason Suarez with video journalist Prajot Pednekar. It's time now for a short break. Stay tuned.